पावसाक लागून मडगांव पालिकेन होली स्पिरिट फेरयेक 3 दिसांची मुजतवाड दिली। या कारणान थळाव्या बाजारकारांच्या धंद्याचेर परिणाम जाता, अशें मडगांव नव्या मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकर हांणी सांगले। भायल्या फेरयेकारांकडल्यान मडगांव पालिका पयशे करपाक सोदता। मडगांव बाजाराचेर मात पालिकेचे मात्तूय लक्ष ना। बाजाराची दुरुस्ती जशें की पत्रे घालप, सिमेंट घालप सगळे आमकांच पळोवचें पडटा, अशें विनोद शिरोडकारान सांगले। तर पालिकेन ह्या फेरयेकारांक 7 दिसांची मुजत पयलीं सावनूच दिल्ली आसा, अशें मडगांव पालिकेचो अध्यक्षूय दामोदर शिरोडकारान सांगले। आतां मेरेन ह्या फेरयेंतल्यान पालिकेक 30 लाखांची येणावळ मेळ्ळ्या, अशें ताचें म्हणणें। मडगांव म्युनिसिपालिटी सामकी आशेल्या पयशांक। आतां म्हाका दिसता ते एक कॉन्सुलर लागून सगळे भानगडी जाता तेतून। आनी आमकां कितें सांगता थंय आतां तांकां 3 दिसांनी एक्स्ट्रा वाडोवन दिल्या। फेस्ता हरशीं 3 दीस फेस्त हरशीं। आतां लोक हे सगळे भायले येता आनी ते फेस्त व्हडले व्हडले माटोव घालता आनी पावसा मोडले म्हणून हे चान्स घेता। आमी म्युनिसिपालिटी मागपा सोदता, आमी वेपार हाडटा तो खंयच्यान चोरून हाडटा काय म्हणून। इतले वर्सां आमी हांगा वेपार धंदो करता, शॉपां घालून बसल्या, सिजना वेपार वाडटा, रेनकोट हाडटा, सत्री हाडटा। आमी कितें करपाचें काय म्हणून फाल्यां हे आनी वाडून दे अशें करचें। म्हाका म्युनिसिपालिटीचे भायल्यान पसून लोकांक पसून दिवचें, कित्याक ते खंय कांय फायदो ना। कित्याक थंय लुगार खूब आतां थंय फुटपाथीचे बसलेले आसता, त्या फुटपाथाची एक फावटी गाडी वचून कोणाक चिड्डिल्ली न्ही तेन्ना मागीर हे बॉम्ब मारताले। आमी म्युनिसिपालिटी मागपाक सोदता ते गार्डनाचे सगळी चारय वाटेन लोकांक तांकां भायले लोक हाडून बसयचे, कित्याक म्युनिसिपालिटी भरपूर पयशे येतलो। कित्याक कोणाक पडले ना, आमच्या आमदाराक पडले ना, म्युनिसिपालिटी कॉन्सुलराक पडना, फक्त तांकां फक्त पयशे जाय। आनी ते आमचे ते मडगांवां मार्केटाक आमचो फायदो कांय ना म्हणटा। पुर्तिगेज टायमार पसून हे म्युनिसिपालिटी चलताली। आमी तेंचे कडेन मागोवंक सोदता, म्युनिसिपालिटी आमकां कितें फायदो आहा म्युनिसिपालिटीचो? सगळे रिपेर आमी करता, पत्रे आमी घालता, सिमीट आमी घालता, आनी तांगे फायदो कितें काय म्हणून। रिकवरी सध्या म्हाका जवळ जवळ सध्या एट प्रेझेंट 30 लाख सुमार जाले आनी वाडटले। पण 8 दिसान काडटा म्हणटाले न्ही ते फेरी। आमी 7 दिसांचेच परमिशन दिला, पण अजून काडूना। काडपाक तांगेले कितें म्हणटा ते थोडे पयर काल पयर पावस वादळ आयले पळय, तातूंत सगळे रेब्यान तेंगे बुडले म्हणटात। ताका लागून ते आतां आज कशें म्हणजे हांवें काल काडा, आज तरी काडा म्हणलें, आज काडटले। आमी परमिशन दिवना न्ही, अबाव 7 डेज परमिशन तांकां कोणी PDA तांकां कोणी माहीत दिला, पण आमी ऑफिशियली आमी परमिशन ऑफिशियली 7 डेज दिला। पण तुम्ही 3 दीस बी वाडोवन दिला आतां सध्या। कोणा वाडयलें PDA ग्राउंडाचेर तांकां हें केलां, तांचे हाजे प्रकारान परमिशन दिलां। तुमचे जे 8 दीस लास्ट पण काडपाक टायम लागता न्ही, आनी ते चीक जालां हें सगळें आमचे पळय स्टाफूच 2 दीन फाटी गेले हांवूय काल पासय मारिल्ली।